इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 5. हेजेकिया आनी जोसियाच्या खाला व्हड सुदारणा. हेजेकियाचो बापूय आहाज हाची पातकां. आहाज सदरेर चोडटा कुड्ड्या देवांची भोजन. चॅप्टर 28. सदरेर आयलो तेन्ना आहाजाक 20 वर्सां आसलीं आनी जेरुजल्यांत 16 वर्सां तांणी राजवटकी चलयली. आपल्या पुर्वजा दाविदा भाशेन सर्वेस्पराचे नदरे मुखार बरें तें ताणें करूंक ना. तो इस्रायल राजांच्या पावलांनी चल्लो आनी बाल देवांच्यो कोडयलोल्यो मुर्त्यो केल्यो. तशेंच बेन हिनोमाच्या फालक्यांत ताणें धूप लासलो. सर्वेस्परान इस्रायला मुखावेलीं पयसायल्ल्या राष्ट्रांचे निश्ठूर चाली प्रमाणे बलिदानाच्या उज्यांतल्यान आपल्या पुतांक ताणें लासून उडयले. उंचल्या जाग्यांचेर, दोंगरांचेर आनी दर एका पाचव्या झाडाच्या मुळांत ताणें बलिदानां भेटयलीं आनी धूप उलपायलो. सिरो एफ्रायमाचें झूज. हाका लागून सर्वेस्परा ताच्या देवान ताका सिरियेच्या राजाचे आधीन केलो. तांणी ताचेर आक्रमण केलें आनी तांचे मदल्या सोबार जाणांक निर्वाशीत करून दमास्कांत व्हेले. तसोच तांणी ताका इस्रायलाच्या राजाचे आधीन केलो आनी ताणें ताचो सत्यानाश केलो. एकाच दिसा रेमालियाचो पूत पेकान 120,000 बोलवंत मनशांक जुडांत मारून उडयले. कित्याक तांणी सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोडून दिलो. एफ्रायमाच्या बोलवंत मनीस जिक्रीन राजाच्या पुताक मासायाक, आजिरामाक घराच्या कारभाऱ्याक आनी एल्कानाक राजा सकयल्या अधिकाऱ्याक जिवेशी मारले. भावां मदले इस्रायलितांनी 2 लाख लोकांक निर्वाशीत करून व्हेले. हांचे मदें बायलो, पूत आनी धुवो आसल्यो. तांणी तांचे कडलो लुटीचो मालूय व्हेलो आनी सगळें सामारियेक व्हेलें. इस्रायलीत ओडेद प्रोवादियाचें आयकतात. पूण थंय ओदेद नांवाचो सर्वेस्पराचो एक प्रोवादी आसलो. सामारियेक इetolê फोujek तो mellunk गेलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, पळयात, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव. जुडाचेर रागा जालो देखून ताणें तांकां तुमच्या हातांनी घालीं. पूण तुमी तांकां इतले निश्ठुरायेन जिवेशी मारून तांची बोबाट सर्गार pavo-xi केली. आनी आतां तुमी जुडाच्या आनी जेरुजल्याच्या भुरग्यांक तुमचीं चाकरां आनी चाकोरणी कशीं धरूंक सोदतात. अशें करून सर्वेस्परा तुमच्या देवा आड तुमी पातक करूंक ना. आतां म्हजें आयकात. तुमच्या भावां मदले निर्वाशीत करून व्हेल्यात तांकां सोडात. कित्याक सर्वेस्पराचो भयकृत राग तुमचे वयर आसा. उपरांत आजारिया जेहोहानानाचो पूत आजारिया, मेशिलेमोताचो पूत बेरेकाया, शालुमाचो पूत जेहिजकिया आनी हादलायाचो पूत अमासा हे एफ्रामीत फुडारी झुजाक धांवन आयिल्ल्यां आड उबे रावले. आनी तांणी तांकां म्हणलें, तुमी निर्वाशितांक हांगा हाडचें न्हय. कित्याक आमी सर्वेस्परा आड पातक केलां आनी जरूय आमचे अपराध व्हडले, अशें करून तुमी आमचीं पातकां आनी अपराध आनीक चडोवंक सोदतात. कित्याक आमचो अपराध व्हड आनी इस्रायलाचे देवाचो भयकृत राग पेटलेलो आसा. म्हणटूच अधिकाऱ्यां आनी सगळे परजे मुखार सैनिकांनी निर्वाशीत
इजिप्तांक आनी लुटीच्या महालाक सोडून दिलो. त्या मागीर नेमलोले मनीस उठले आनी तांणी निर्वासितांची जबाबदारी घेतली. लुटीचो माल वापरून विंगली आसलोल्यांक तांणी न्हेसूंक दिलें. तांणी तांकां आंगावलीं आनी व्हाणो दिल्यो. तांणी तांकां जेवूंक आनी पिवूंक दिलें. तेल लायलें, ओसोक्त आसलोल्यांक गाडवांचेर घालीं आनी खाजूर झाडांनी भरलोल्या जेरिको शारांत तांकां आपल्या भावांशी व्हेलीं. मागीर ते समारियेक परतले. आहाज आसिरियेक उलो मारता. ताची धर्म बोश्टावनी. तेन्ना आहाज राजान आपणाक मजत करूंक आसिरियाच्या राजाक संदेश धाडलो. एडोमीत परत आयले, जुडाचेर आक्रमण केलें आनी लोकांक निर्वासीत करून व्हेले. फिलिस्तेंवकारांनी सकयल्या जाग्यांचेर आसलोलीं आनी जुडाचे दोखिने वाटेन आसलोल्या शारांचेर आक्रमण केलें आनी बेतशेमेश, आयजालोन, जेदेरोत, सोको आनी ताचे नगोर, तिम्ना आनी ताचे नगोर आनी गिमजो आनी ताचे नगोर आपल्या ताब्यांत केले आनी थंय वस्ती केली. जुडाच्या राजा आहाजाक लागून सर्वेस्परान जुडाक खाला आपटिलें, कित्याक ताणें जुडाक सोडून दिलें आनी सर्वेस्पराक अविस्वासी जालो. आसिरियेचो राजा तिग्लात पिलेसेर ताचेर आड आयलो आनी ताका वेदो घालो. पूण ताच्यान ताचेर जैत व्हरूंक जावंक ना. जरी आहाजान सर्वेस्पराच्या मंदिरांतल्यो तशेंच राजांच्या आनी कुंवरांच्या आनी अधिकाऱ्यांच्या घरांतल्यो वस्तू काडून व्हरून आसिरियाच्या राजाक दिल्ल्यो, तरीय ताणें ताका मजत दिवंक ना. ताच्या दोगदोगां वेळार तो सर्वेस्पराचेर अदीक कळपलो. ओ तो आहाज राजा, कित्याक बलिदान भेटयल्ल्या दामास्केच्या देवांनीय ताका हारयलो. कित्याक तो अशें चिंततालो, सिरियेच्या राजांक तांचे देव आदार दितात. अशें जाल्यार म्हाकाय तांची मजत मेळचे खातीर हांव तांकां बलिदान भेटयतलों. पूण तांणी ताका आनी आख्ख्या इस्रायलाक निसंटन केलें. आहाजान सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं आयदनां एकठांय केलीं, तांचे कुडके गेले, सर्वेस्पराच्या मंदिराचीं दारां बंद केलीं आनी जेरुसलेमाच्या दर एका कोनशाक आपणा खातीर वेदी उबारल्यो. दुसऱ्या देवांक धूप जळोवंक जुडाच्या दर एका शारांत ताणें वेदी उबारल्यो. हे परी आपल्या पुर्वजांच्या देवा सर्वेस्पराक ताणें रागार जायसो केलो. ताचो उरलोलो इतिहास, ताचीं झुजां आनी संवय इस्रायल आनी जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलेलीं आसात. आहाज मेलो आनी तांणी ताका जेरुसलेम शारांत निखिपिलो, पूण ताका इस्रायल राजांच्या समाधींनी घालूंक ना. ताचे फाटल्यान ताचो पूत हेजेकिया सत्रेर चडलो. देवाचें उतोरें.